मुरगांव पालिकेच्या टेम्पररी कामगारांनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांची भेट घेतली। हे सरकार संवेदनशील आशिल्ल्यान तांचेर कसलोच अन्याय जावचो ना अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी मुरगांव पालिकेच्या टेम्पररी कामगारांक उतर दिलां। तांच्या कागाळीचेर उपाय काडटले म्हण शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी सभाघरांत उतर दिल्लें आसा अशें आमदार साळकार हांणी सांगलां। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमदारान ऑलरेडी तुमकां सांगलें आसा आनी आमदार हेचेर खूब प्रयत्न चालू आहे। हे जे वर्कर जे आसा 10-15 वर्सां काम केलेले तुमकां खबर आसा खंयच्याय वर्सांनी करता तेन्ना आमचे कोण थोडे व्हिडिओ काडटा दाखयता ही घाण हो गू हांगा येयला भायर येयला हे काडपी हेच लोक आसता। पूण हेका खंय तरी आमी दुर्लक्ष केला कोणी पयलीं पळोवंक ना। हेका आमचो आमदार वास्कोचो पार्लमेंट हेतून आमच्या असेंब्लीन पासून उलयल्ले आसा हेंकां फिक्स आनी खरी गरज आसा कित्याक थोडे जे आमदार हे आसलेले वर्कर्स जाले ते मेले पासून। पूण हांव मागता आमच्या चीफ मिनिस्टरा लागीं आमच्या UD मिनिस्टरा लागीं ते हेंकां खंय तरी फिक्स करपाचें कित्याक आतां सद्याक परिस्थिती आमची म्युनिसिपालिटीची ती बिकटूय आसा। पूण आतां प्रॉब्लम कसो आसा पयलीं आमचे 400 वर्कर आसलेले आमचे 20 वर्सां पयलीं पूण आतां खंय खंय जावन ते 50च्या 60चेर पावलेले आसा। थंय आमचे घाण उरतात आनी मागीर लोक उलयता लोक व्हिडिओ काडटा हें कारण आसा कित्याक आमचे कडेन इन्कम ना। हो इन्कम खंय तरी येवपाक जाय म्हणून आमच्या गोवोरमेंटान थंय प्रयत्न करता। आमच्या वॉकराय बंद जाल्लेले आसा खंय तरी आमची जी शॉपां आसा खंय आसा ती लोकूय पयशे दिना पूण तेंच्या कडेन हांव विनंती करता पयशे आमकां पयशे ना म्हणून आमचे कडेन लेबर ना हे खंय तरी आमचो आमदार वास्कोचो आमदार सुटावो काडटलो हेंच हांव आश्वासन दिता लोकां खातीर आनी बरें वास्को जातलेच आनी हेंकां फिक्स करपाचें ही आमी प्रयत्न करता आनी बेगीन जावचें हेंचें फुडें आमकांय बरें जावपाचें। आम्ही सराकडे आता इतके दिली आमची इतकी मागणी आसली सराकडे की आम्ही आता 17-18 वर्सां जाली आम्ही म्युनिसिपालिटीन घाणेचें काम करता तेन्ना आमकां तेणी खंय तरी आमकां न्याय दिवपाचो आनी आमकां तेणी फिक्स करपाचें अशें सगळ्यांची आमची इच्छा आहा। सगळ्यांक अशी म्हणजे जितकी वर्सां मेळटा तितकी वर्सां दिवन आमकां तेणी कायमचें फिक्स करपाचें। लोक अशेंच घाणेचें काम करून करून लोक अर्दे लोक म्युनिसिपालिटींतले हे जाले मेले मरून गेले तेन्ना आमी सराकडे इतकें हें करता रिक्वेस्ट करता की आमकां तेणी सगळ्यांक मेळोन आमकां सगळ्यांक तेणी वर्सां जितकी मेळटा तितकी दिवन आमकां तेणी फिक्स करपाचें अशें। आज तुमी पळयल्या हांगाचे सगळे म्युनिसिपल वर्कर्स आयल्या गेले म्हज्या पयलींचे 3 टर्म ऑनरेबल MLA हांगाचे कावन्सिलर आशिल्ले आनी तांणी आमी सगळ्यांनी हांच्या बरोबर काम केल्लें आसा म्हणजे पळयल्लें आसा ते कसलें काम करतात ते आनी जें काम खरेंच म्हणजे नॉर्मल करपाक सुद्दां त्रास जावपाचें अशा कंडिशनान ते लोक काम करतात। अशा लोकांनी जेन्ना आपली 10-15 वर्सां खूब जाणांनी आपली जी सुरवात केल्या त्या कंडिशनांतल्यान काम करून त्यांनी खूब आपलें आयुश्य केलां तांकां फिक्स करपाची गरज आसा आनी म्हाका आशा आसा कित्याक लास्ट टायमूय आमचे जे MLA आसा तांणी असेंब्लीन उलयल्यात ह्या बद्दल आनी मिनिस्टर ऑनरेबल जे UD मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे ते खूब बरें काम करता। तांणी अश्युरन्स दिल्लो आसा की हे सगळे वर्कर्स जे आसा टेम्पररी तांकां ते फिक्स करतले। आज तुमी पळयता गोवा गव्हर्मेंट खरेंच म्हणजे आज पीपल फ्रेंडली काम चल्लां आमच्या ऑनरेबल CMच्या अंडर खरें म्हणजे लोकांक जाय तशें काम लोकांची सुविधा पळोवपा सारकें काम जावं ती बायलां आसूं जावं ते वर्कर्स आसूं हे सगळ्यांच्या हिताचें रक्षण करपा खातीरूच सरकाराचें काम चल्लां आनी आमी हांकां सगळ्यांक हांगा एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमी टेन्शन घेवं नाकात खंय तरी तुमचें जें फिक्स्ड जावपाचें जें प्रोसिजर आसा ते आमी डेफिनेटली फॉलो अप करतली आनी तांकां तशें म्हणजे इतलें तें काम केल्ल्या मनशांक अशें मदीं सोडचें ना हाजो आमी तांकां एश्युरन्स दिल्लो आसा। तांणी सगळीं आयिल्लीं कित्याक तांकां कोणें तरी सांगलें की 31 ऑक्टोबराक तांचे टेम्पररी स्टेटस आसा तोय बी काडटले म्हणून सो आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की टेम्पररी स्टेटस कोण काडपाना म्हणून। आनी तुमकां याद जातली हे आमचे सगळे जे भाव आसा आज म्युनिसिपालिटी आज समज वास्को तुमकां क्लीन दिसता निवळ दिसता जाल्यार हांचे खातीर दिसता ते आपले रात दीस म्हणजे आमी खुबदां पयलें हांव एसेंब्लीनूय उलयलां की हे मनीस हांकां सगळ्यांत पयलीं प्रायोरिटीचेर फिक्स करपाक कित्याक करपाक जाय की हे मनीस जे आसा जे इतले घाण अवस्थेन काम करतात आनी ताच्या खातीर तांकां दुयेंसाय जाता खुबशे जाण आमचे अशे एक्सपायरूय जाता तांकां TB जाता आनी कितें जाता आनी तांची लायफ जी आसता ती खूब शॉर्ट आसता। सो हे जे मनीस आमचो वॉर्ड क्लीन दवरता आमचो गांव क्लीन दवरता तांकांय खंय तरी सेक्युरिटी जाय। फाल्यां तांकांय भंय दिसता आमी फाल्यां काम केलें आनी आमी घाण काम करून बाबा आमकां फाल्यां TB जाली कितें दुयेंस जालें फाल्यां आपल्या फॅमिलीक कोण पळयतलो हो भंय तांकांच न्ही आमकांय सदांच आसता आनी तांकां चड आसता तें काम केल्ल्या कारणान चड आसता आनी ताच्या खातीर तांचो सगळ्यांचो इश्यू घेवन हांव एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडिल्लो की फुडल्याच्या हातून जाता तितले हे जे आमचे टेम्पररी वर्कर्स आसा तांकां फिक्स करपा जाय। तांची एक एक जाणांची एजूय गेल्या आतां सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करपाक मेळना। सो
सो हे सगळे जे मुद्दे आसा ते असेंब्लीन सविस्तरपणे हांवें मांडल्या आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे सर हाणेंय बी एग्री केला की हो जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा आनी तुज्या हाजे वयल्यान आमी जाता तितले तांकां फिक्स करपाचे आमी प्रयत्न करतले आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आज जो आमचो सरकार आसा अंडर प्रमोद सावंत सर बरो काम करता सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वता आनी ह्या लोकांचेरूय अन्याय जावपाना हे आमी काळजी घेतली बी तांणी आयकलाय बीन आमी असेंब्लीन उलयलां आनी मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिला की फुडल्या टायमा भितर जाता तितले आमी टेम्पररी वर्कर्सांक फिक्स करपाचें पळोवया आनी आमचो जो आज ऑनरेबल मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आनी खुबश्यो चेंजीस आज वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रान हाडल्या आनी बरें बरें काम चालू आसा आमी पळयतात की बिल्डींग ज्यो आसा कोलॅप्स जावपाक पाडल्या आनी एक सोसायटी त्यो बांदपाक पावना तांच्या खातीर एक्स्ट्रा FIR दिवपाचे पळय ताणें निर्णय घेतला म्हणजे सगळे पिपल फ्रेंडली निर्णय आज आमचो गव्हर्मेंट घेता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांचोय जो इश्यू आसा तांकां फिक्स करपाचो तोय रिजॉल्व जाता